लोकशाही अमृत्या चाशी हाडलाय थंड मारलें गोरमी करया आता गो. अरे गोरमेची च्या पियल्यार मरे ताण वता. सगळे तसलेच काम करू नका. वचत थंय पाड पडल्या कशेंच सुदारपाचे ना म्हणून हे आता पाड पडला ताका लागून. अरे बोसत्या कित्याक रे सकाळ फुडें तकली तापयता. आता आनी माय तापपाचो उरला रे मीर घालपाचो जालो मरे. आगो हांव एका गव्हर्मेंट ऑफिसान गेल्लो 12:30 जावच्या पयलीं मगो सगळे जेवपाक गेले की चोयतले गो. आनी तूं आनी नेट मारता न्हू गो पर्रीकराच्या राज्यान सगळे बरें चल्लां म्हणून आनी तांकां मरे कामूच करपा नाका. बरोबर तुझें. अरे सगळ्यांकूच नोकऱ्यो जाय आनी ते कशें रे दाट दाट पगार जाय बदल्यो जाय पयस काम करपाक नाका सारकें गांवांनूच काम करपाक जाय. अरे हांव म्हणटा त्या परस घरानूच काम दिल्यार हेंकां कशें कितें रे. आता आनी खंय पोस्ट भरपाचे आहा. पर्रीकर सरकार सांगला मेरिट लिस्टाचेर धांवपाचें आसा. चोवया आतां कितें कोत्ता तो मेरिटार कोत्ता काय आनी कितें कोत्ता तें. अरे बोसत्या हातच्या कांकणाक हारशे कित्याक सगळे एकाच मायेचे मोणी. अमृत्या तुंय आड उलोवपाक लागला मगो. बरोबर ते जे आसा तशें सरळ सांगचे. सरकार चुकता जाल्यार लोकांनी आवाज उठोवंकूच जाय तेकाच लोकशाय म्हणटात. जाण अमृत्या पावसा पयलींची कामां नेटान चालू आहा. वाळ्यो उसपाचे ते वळ साफ करपाचे. तरी मगो मिनेची ब्रागांच्या फुडल्यान थंय स्विमींग पूल जायना जाल्यार पुरोवण मागता हांव. अरे हिस्कॉलांनी खंय आतां सगळ्यांकूच मिनी बशी दितल्यो. आयची भुरगीं भाग्यवान. आमी 4-4 किलोमीटर पिनकी सत्री घेवन शाळेन भिजत वयताले. आतां हांकां सगळें आयतें मेळटा. आतां आयतें मेळटकूच शिकप जायना वालोर आसना. हे मात तुजें सामकें खरें गोयना. आमी खूब भोगला रे. आतांच्या भुरग्यांक सगळें जाय. मोबायल जाय स्कुटी जाय हॉटेलान खावपाक जाय रांदपाक नाका सगळें मरे रे बोसत्या आयतें जाय. जाण मगो अमृत्या पोर मगो हांव पणजे पुरुमेच्या फेस्ताक गेल्लो गो. थिंगा ती खारया कितें सांगताली खबर आहा मगो. लोक गालमो सुके खारे बांगडे अळसाणे कांयच व्हरना म्हणून. आतां लोकांक भायर फास्ट फूड आयतें मेळटा मगो थिंगा खावपाची संवय जाल्या. कितें करतले. खरें रे बोसत्या तुजें. मडगोंयच्या पुरुमेताच्या फेस्ताची तीच गत खंय. म्हजी मरे गोयना मावस भयण सांगताली. अरे ते पुरुमेताच्या फेस्ताक पळय सामान आयला ते खंय कांयच खपूंक ना. लोकांक आतां पाकिटां आयती मेळटा न्हू रे आनी पयशे नासल्यार पुरो. आतां चडशा लोकां कडेन जाय ते दुडू जाल्या. रांदपाक कित्याक शिकूंक जाय. अगो आतां घराघरांनी डबे पाकिटां नाजाल्यार अन्नाचे पेस्टी भाशेन डबे येयले ना पुरो म्हणजे जालें चड जालें. अगो मनशाक करीत ते भाशेन संवय. तूं आप्पा आयज खंय गेल्लो रे. एका प्रोग्रामान गेल्लो काणकोणा. कितें काणकोणा. अरे बसते हांव काणकोणा कितें पयस रे. अरे थिंगा कितें प्रोग्राम आसलो रे. ते संजय बांदेकाराक ऑर्ग गावपी कार्यक्रम. अरे मोठो बरो फुडारी तो. जाण मगो अमृत्या तो फुडारी मगो वस्कीत गेलो. मोठो कापा थंयचो फायटर तो. पेटी सतार बऱ्यापैकी वाजयतालो. अरे बसते हांव सतार न्हू रे ती संतूर संतूर ती. अरे तू म्हणल्यार आगुस्तिनाचो भाव भर्र म्हटल्यार भर्र म्हणटा. हांव मरे काणकोणा पंचायती वांगड्यांच्या सत्कार सोहळ्याक गेल्लो. अशें कमलाकर माळशी आनी अजित पैंगणकर आसा पळय तांच्यांनी म्हाका आपयल्लो. कळ्ळें. ते समाज वावुरपी बरें काम करीत रावतात. कळ्ळें. तांकां मरे फळाची कसलीच अपेक्षा ना. मागीर तूं आप्पा बरो जालो प्रोग्राम. एकदम फर्स्ट क्लास. आयोजनूय तशेंच बरें आशिल्लें. कितें कार्यक्रम आनी लोकूय सादे. हांवें तांकां मरे एक बरो विचार सांगलो. कसलो. आगो अमृत्या हुवळेपणा करूं नाका गो. सांगता तुका आयकून घे. ते लोक मुगो सादे तुमचे भशेन हुवळे न्हय. तांकां जें सांगलें तें तांच्यांनी आयकून घेतलें. तांकां रेस्पेदान सांगलें ग्रामपंचायत आसा ती 5 वर्सां खातीर सांबाळून दवरात. विकास करात. येवजण 5 वर्सां खातीर करात. लोकशाय घटमूट करपा खातीर भासाभास करात. तांकां सांगलें की पंचायत वांगडी हे तळागाळांतली लोकशाय घटमूट करता म्हणून. तांकां तें कळ्ळें. ती सांबाळून दवरपाचें तांकां आवाहन केलें आनी थोडे मार तांकां कानमंत्र दिले. कसले. ते तुका कित्याक रे. तांकां कितें सांगूंक जाय तें सांगलें. कळ्ळें तुका. त्या नव्या वांगड्या खातीर कितें तें शिक्षण आसा खंय. आगो प्रशिक्षण तें 80% लोक नवे निवडून आयल्यात.
म्हणटकूच तांकां कामकाज कशें आसता, पंचायतीचे नेम कितें आसता हें सगळें कळपाक जाय म्हणून हें प्रशिक्षण. हांवें कमलाकर म्हाळशीक सांगलें डॉक्टर तानाजी हळर्णकाराक आपय म्हणून, ताका बरें ट्रेनिंग दिवंक जमतालें. तेका असो कित्याक? आगो अमृत्या ताणें मुगो पंचायतीचेर PhD केल्या कळ्ळें, आनी संशोधनूय खूब केलां. प्रशासन आनी पंचायतीचें कामकाज ह्या विशीं ताणें खूब अभ्यास केला. म्हणून हांवें कमलाकर म्हाळशीक सांगलें की ताका ट्रेनिंग दिवंक आपया म्हणून. पूण ह्या सरकाराक तांचो अभिमान ना, तांचो वालोर ना. जे पंडीत हुशार आसा तांकां हें सरकार खायना. जे कोण ह्या पक्षाच्या प्रचार सभेक आयल्ले पळय आनी भाशणां केल्लीं तांकां काडले आनी कमिटीचेर खंय खंय घालून दवरल्या. आतां मरे कोले जाल्यात राजा. कोले खंयचे आतां जळारे देखील राजा जाल्ल्यात. कोदरीर बसता पळय तांकां बटन लायतकूच जालें. दत्तू अप्पा हेचेर उपाय कितें रे? आनी विरोधी पक्ष कांयच कित्याक करिना? विरोध करपाक सुद्दां मरे एकचार जाय, युनिटी जाय, तडजोड करूंक जाय. हे आसात कितले? फक्त 9 जाण. हय पूण 9 जाणांची तोंडां 10 कडेन. सारकें. युनिटी म्हणटा ती तांचे मदीं ना. एके मिटिंगेक 5 जाण सुद्दां एकठांय जायनात. जो विरोधी पक्ष फुडारी आसा पळय ताचे कोणूच आयकून घेनात, ताका कसल्यो कोण सुचोवण्योय दिनात. फाटल्यान उलयतात, कोण ताचें आयकतलो? आतां मरे पावसाळी अधिवेशन सुरू जातलें. त्या खातीर कोणें अभ्यास केला रे आनी कितें अभ्यास केला हें सगळें करपाक मरे एक बसका जावंक जाय आशिल्ली. सारकें हय. म्हाका मरे ह्या पक्षाचो सारको हुस्को जाला. कशें जातलें म्हूण कांयच कळना. दत्तू अप्पा तूं मरे दिगंबरा वाटेन आनी मातसो असो खाशा वाटेन झुकता कहो दिसता म्हाका. पिसो तूं. दोत्तू अप्पा मरे सदांच सत्या वटेन आसा आनी ह्या फुडें सुद्दां सत्या वटेनूच आसतलो. वायट कोण करता तो मागीर पक्ष आसूं नाजाल्यार व्यक्ती आसूं, ताका सुदारून ताका निटायर हाडपाचें काम हांव करूंक सोदतां. कळ्ळें मरे? सुधरप काय ना हें तांचें काम, ना जाल्यार उमथ्या कळशार उदक. एका तेंपार ह्या काँग्रेस पक्षाचे विचार विभाग बी आशिल्ले. हालीं परिस्थिती बिकट जाल्या. नार्वेकारा कडसून लोक पळय कुशीत वता तशें मरे हांचें जालां. म्हणून ह्या BJPच्या फावलां आयतें मेळटा तांकां. कशेंय कर, कितेंय कर, पूण मरे अशें जावंक फावना. दत्तू अप्पा तुमी पूण आमकां खूब खूब शिकयतात आं. जाण मगो अमृत्या, दोत्तू आप्पा आहा म्हणून संवसार तिगोन आहा, नाल्यार केन्ना काबार जावपाचो सोमतोच बुडपाचो. जाणा मरे बसते हांव, दत्तू अप्पाक आपलो कसलोच स्वार्थ ना. सारकें. अरे प्रत्येक जण आपलो फायदो पळयता म्हणून हें सगळें पार पडलां. पुरो जालें रे. स्तुती करूंक लागतकूच मरे तुमी मनशाक वयर वयर करतात आनी केन्ना त्या मनशाक परतो सकयल उडयत पळय तो नेम ना. फाटल्या सप्तकांत मरे हो बसत्यांव पर्रीकार सरकाराचो महिमा घातालो. हाचे हात भाजून आयले मरे तेन्ना हो शाणो जालो. संवसारान मरे सुदारणा करप सोंपें न्हू, दुसऱ्याचें तासप सोंपें. तालडीचो पूल जातलो काय ना तें आतां पळोवया. आवाज आनी गडगड पेपराचेर खूब चलता, टीव्हीचेरूय चलता. आतां आनी खंय नवे पेपर येतात, त्या पेपराचेरूय टुम्मा टुम्मा करून आवाज येतले. पूण मुगो गणनेलाच्या आवाजान पोट भरना, फुकटची भाशणां आयकून पोट भरना. प्रत्यक्षात कृती करूंक जाय. अरे कला अकादमी खंय कात ओडोवन नवी चकचकीत जावपाक लागल्या. नवे स्किमी, नवे कितें तें मागीर कळटलें. बेठोच मरे शिता फुडें मीठ खावं नाका. नवे बी कांय ना, आनी थोड्या दिसांनी तुमीच आसतले. आनी भुरग्यां खातीर खंय कितें प्रोग्राम बी करतले खंय. सध्या जे कार्यक्रम जातात पळय त्या वेळार खंय मुगो 2-3 अधिकारी परते परते मुखार येतात आपले फोटो पेपरान येवचे म्हणून. हे मरे एके तरेचें व्यसन. हे जाणट्यांक मरे ही भुरगेपणां बरोबर न्हू. हे सुदारूंक जाय. तेन्नाच मागीर भुरग्यांचे कार्यक्रम करपाचे. कळ्ळें तुका? हे जाणटे पळय भुरग्यां भशेन वागतात ते पळोवन दुख्ख जाता म्हाका. दत्तू अप्पा पेट्रोल आनीकूय वाडपाचें आहा काय कितें रे? सध्या तरी डिझेल, पेट्रोल, गॅस वाडचे ना अशें मरे पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डीन सांगलां. आतां सध्या तरी ना म्हणला म्हणजे हाजो अर्थ केन्ना तरी वाडटले असो जाता. मागीर हेचेर उपाय कितें रे? 31 तारखेर बंद केलो न्हू रे. निषेध, सोंसप ना. कळ्ळें? आवाज काडप, फुगासांव भितरल्या भितर करून घेवप ना. लोकशाय जर जागी दवरतलो जाल्यार मरे जागृताय घडोवंक जाय आनी त्या खातीर भासाभास करूंक जाय, आवाज काडूंक जाय, ओगी रावप ना. आतां रोखडेच लोकसभेचें मतदान जातलें. त्या वेळार मतदार थारयतले कसलें सरकार घडोवपाचें, कोणाक निवडून हाडपाचें तें. फट्टीच्यो बकाच्छायो मारून कांय फायदो ना. दत्तू अप्पा लोकशाये विशयी तुमी आमकां खूब खूब ज्ञान दिलें. सारकें सारकें सारकें. ज्ञान दिलें म्हणटा पळय त्या प्रमाणे वागूंक जाय गो. चडशा लोकांक मुगो ज्ञान आसता. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांकूय आसा, भाजपाच्या फुडाऱ्यांकूय आसा. पूण जेन्ना तें उजार जाता पळय तेन्ना तें खरें. नॉलेज इज पावर वेन एप्लायड.
कळ्ळें तुका? आणि तू पळय जे म्हणटा दत्तू आप्पान दिलें दत्तू आप्पान दिलें, तू कितें दिता गो म्हाका? दत्तू अप्पा तुम्ही आदेश दिवपाचो आणि घडटा जाल्यार आमी हाडून दितली तुमकां. अशें जाल्यार फाटल्या तेंपार मुगो तुवें म्हाका मुगो कुरकुरीत पिपऱ्यो हाडून दिल्ल्यो, त्यो हाडून दी. दत्तू अप्पा पिपऱ्योच मरे जाले. म्हजी बापोल भयण पियोळा रावता. पयल्यो पिपऱ्यो जाल्यो की तुमकां सगळ्यांक हाडून दिता. दत्तू अप्पा, अरे आवाज कोणूच उडोवपाक सोदिनात. मागीर सांगलें मरे तुका, आवाज काडल्यार सुवार्थ साधना. तातल्या तातून शाणो आनी गटसी एकटोच सोबलो. कोण रे दत्तू अप्पा? आगोस्तीन? आगोस्तीन कोलो मरे, शाणो एकलोच, राजदीप नाईक. राजदीप नायक. हय, तो मरे व्हडलो कलाकार आणि लोकशायेचो राखणदार. साल्वादोर ताणें मरे सरकाराक आणि भाषा सुरक्षा मंचाच्या सगळ्यांकूच एक देख घालून दिली. कितें तें तुमी बेगीन थारयात म्हणून. ताका उतर म्हणून आतां पाळो दिला. खरो, ताची अपुरबाय करी तितली थोडी. ताणें आपलो फायदो पळोवंक ना, आपल्याक कितें मेळटलें ह्या विशीं विचार करूंक ना. असले तरणाटे जाय तेन्नाच गोंयाची उदरगत जातली, शांतिकाय वाडटली, सगळे कडेन बरें जातलें. हय हय, जय लोकशाय, जय लोकशाय. लोकशाय.